फोंड्या पोटवेंचणुकेत भाजपाचे जैत निश्चित आसा। पोटवेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मंत्रिमंडळात रिती आशिल्ली सुवात भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। राज्यात पेट्रोल तसेच एलपीजी सिलिंडराची कमतरताय ना। 8 दीस पावतलो इतलो पेट्रोलाचो साठो आसा। लोकांनी पेट्रोल पंपाचेर लायनी लावच्यो न्हय अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें। राज्यात सिलिंडरांची कमतरताय ना, लोकांनी हुस्को करचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें। राज्यात लोकांमदीं पेट्रोल तसेच एलपीजी गॅस सिलिंडरा वयल्यान कोफुसांव सुरू जाला। ह्याच फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत येवपी पर्यटकांचेर जावपी हल्ल्यांनी वाड जायत आसा। कांय बंगळुरूचे पर्यटक गोंयांतल्या कळंगूट दर्यार भोंवडेर आयिल्ले। मंगळारा हे पर्यटक एका शेकांत गेले तेन्ना शेकांत बसतना शेकाच्या कर्मचाऱ्यां वांगडा पर्यटकांचो वाद जालो। हे वादावादीचे रुपांतर उपरांत झगड्यात जाले। झगडी इतली खर जाली की शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी एका पर्यटकाचेर हल्लो केलो। ह्या हल्ल्याक तो पर्यटक गंभीर जखमी जालो। देखून ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो। पुलिसांनी या प्रकरणात 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। बुधवारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली। हे बसकेक म्हजे घर हे येवजणेचे अर्ज सादर करपा खातीर 1 वर्साची मुजत वाड केल्या। तशेंच तिवरे वरगांव पंचायतीन आशिल्ल्या कार्यालयाचे 36,886 भाडे माफ करतले। महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना कडल्यान जनावरांचे खाण विकते घेतले असो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेक घेतला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। नगर नियोजन कायद्याच्या कलम 39(अ) खाला साखळेच्या 80,926 चौकण मीटर जमनीच्या रुपांतरणाचो प्रस्ताव रद्द करतले। हे विशीं संबंधित मंत्र्याकडेन चर्चा जाल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। बुधवारा मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत हे विशीं पत्रकारांनी प्रस्न विचारल्यार मुख्यमंत्र्यान ही माहिती दिली। ह्या आदी आमदार विरेश बोरकारान शिरदोन वाठारांतले जमीन रुपांतरणाचेर आंदोलन करून आपल्या मतदारसंघात जमीन रुपांतरण रद्द करपाक लायिल्ले। फोंड्या पोटवेंचणुके खातीर आपाचो उमेदवार गितेश नायक हांणी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरिल्लो।
मात उमेदवारी अर्जाच्या प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देऊन तांणी गुन्यांवाची माहिती लिपयल्ली म्हूण काँग्रेसीन दावो केल्लो। हे विशीं तांणी आक्षेप घेत गितेशाचे उमेदवारीक हरकत घेतिल्ली। केपीसीसीचे आदले सचिव गोपाल नायक हांचेर जाल्ल्या जीवघेणो हल्लो प्रकरणात 4 दुबावीत आरोपींक अंकोला पुलिसांनी अटक केले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे दुबावीत आरोपी गोंयांत पळून वचपाचो यत्न करताले तेन्ना तपासणी वेळार कारवारांतल्या माजाळी चेक नाक्याचेर हे दुबावीत सांपडले। ह्या हल्ल्यांत गोपाल नायकाच्या तकलेक गंभीर दुखापत जाल्ली। गोयचो काँग्रेस पक्ष फक्त पेपराचेर घटमूट दिसता। खरें सांगचें म्हळ्यार हो पक्ष कमकुवत जाला अशी टिका ॲडव्होकेट राधाराव ग्रेशियस हांणी केली। काँग्रेस फक्त साश्टी मालात परिपक्व आसा। जर काँग्रेसीक गोंयभर सत्ता स्थापन करूंक जाय जाल्यार यत्न करचो पडटलो। गोंयच्या राजकारणाचो दिसान दीस दर्जो उणो जायत आसा। आप आनी काँग्रेसींतल्या कांय उमेदवारांनी आपले सोयी खातीर पक्ष बदलले जाल्यार काँग्रेस हायकमांड फक्त गिरीश चोडणकर हाचेच आयकता। ताका लागून काँग्रेस पक्ष फाटी पडत आसा अशें ॲडव्होकेट राधारावाचें म्हणणें। म्हापशा धुळेर वाठारांत विजन हॉस्पिटला सामकार जाल्ल्या सोय अपघातात केरळाच्या 26 वर्साच्या तरणाट्याक मरण आयलें। प्रज्वल करमलकर अशें मरण आयिल्ल्या दुचाकी चालकाचें नांव जावन आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताचे दुचाकीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जालो। घडणूक सुवातेर आशिल्ल्या लोकांनी ताका म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलो, मात थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें। दक्षिण गोंयच्या वेल आगोंदा दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर बांदकामांचेर प्रशासनान व्हड कारवाय केली। कागाळी उपरांत 68 बांदकामांतले 33 बांदकामां मोडपाक सुरवात केली। अल्केमिस कंपनीन केल्ल्या कागाळी उपरांत पंचायतीन कारवाय केली। हे कारवाये खातीर वाठारांत तणावाचें वातावरण निर्माण जालां।
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. दिल्लीच्या कॅरोल भागात जाल्ल्या एका बसीच्या स्वय अपघातात 2 जाणांक मरण आयले, जाल्यार 6 जाणांक दुखापत जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक वेगान येवपी प्रवासी बस उमथली. बस चालकाचो बसीवेलो ताबो सुटलो. ह्या बसीत 25 प्रवासी आशिल्ल्याचें कळटा. दुखापत जाल्ल्यांचेर उपचार सुरू आसात. ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. केप्यां पोप जॉन स्कुला लागसार आशिल्ल्या कॅनलात टॅक्सी कार पडून भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही टॅक्सी काणकोणा काय पर्यटकांक सोडून केप्यां वाठारांत वताली तेन्ना चालकाचें अचकीत कारीवेलें नियंत्रण सुटिल्ल्यान कार कॅनलात पडून चालक गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. मजगतीं कॅनलाच्या सुवातेर रेलिंग नाशिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी हुस्को उक्तायला. समेस्त भाविकांची नदर लागून राविल्ली मयाची फामाद माल्याची जात्रा जातलीच असो भाविकांक विश्वास आसा. मुळगांव आनी मयेच्या केळबाय देवीची पेट वांगडाच चवाट्याचेर वचपाचे परंपरेत अंदूय खंड पडलो. तरी लेगीत फाटल्या वर्सा प्रमाण अंदूय मयेची फामाद माल्याची जात्रा जावपाची आस्त आसा. बिरेस्तारा मयेची फामाद माल्याची जात्रा जातली अशें कळटा. बाणावले वाठारांत रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाच्या घडणुके वयल्यान 2 गटां मदीं वाद जाल्ल्यान तणावाची स्थिती निर्माण जाली. ही किरकोळ वाद झगड्यात रुपांतरण जालो. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थळार वचून परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. गुरुग्राम हरियाणात एक घर मातये बरवण करता आसतना अचकीत एक नळो कोसळिल्ल्यान 2 बायलांक दुखापत जाली. हातूंतली एकटी बायल गुरुवार आशिल्ल्याचें कळटा. ही घडणूक घडटात 4 ते 5 दादले मजत कार्य करपा खातीर आयले आनी सगळे नळे बी कुशीक काडले. पूण त्या बायलेक बरीच दुखापत जाली. पूण कांय वेळा भितर त्या दोनूय बायलांक वाटावपाक तांकां येस आयलें. दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात.
बुधवारा दिल्लीच्या विधानसभेत बॉम्ब आशिल्ल्याची एक मेल सभापती आयली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही मेल कोणे तरी अनवळख्यान धाडली अशें कळटा. ही मेल वाचतात ताणें विधानसभेत भितर आशिल्ल्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आनी आमदार मंत्र्यांक भायर काडले. पयलीं पुलिशेक आनी बॉम्ब स्क्वॉडाक कळीत केलें. उपरांत ही एक फटीची मेल आशिल्ल्याचे उक्ताडार आयले. मंगळाराय बी अशीच एक मेल सभापतीक आयिल्ली. हे कृत्य कोणे तरी मुद्दम जावन करता असो अदमास आसा. देशात इंधनात फावो तितलो सांठो आसा अशें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हांणी स्पश्ट केलां. इंधनाचो उणाव आसा म्हूण लोक बेठ्योच वावड्यो करतात. इंधनाचो सांठो भरपूर आनी सगळ्यांक पावो सारको आसा तेन्ना फटीच्या वावड्यांक बळी पडचे न्हय अशें राज्य मालकीच्या तेल कंपन्यांनी स्पश्ट केलां. बुधवारा सकाळी इंदोर मध्य प्रदेशात आशिल्ल्या नायस बेकरीक वचकीत उजो लागपाची घडणूक मुखार आयल्या. उजो लागताच बेकरीच्या मालकान उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उपरांत दळाचे अधिकारी घडणूक थळार पावून तांणी मजत कार्याक सुरवात केली. उजो बरोच खर आशिल्ल्यान सुमार 12 टँकर घडणूक थळार तैनात आशिल्ले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सिलिंडर गळटेक लागून हो उजो पेटलो अशें उजो पालपी दळाच्या जवानांचें म्हणणें. बेकरीचें बरेच लुकसाण जालांच पूण सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. ढोलपूर राजस्थानात पुलिसांनी दुचाकीवेले व्हड आवाजाचे सायलेन्सर जप्त केले. ह्या व्हड आवाजाचे सायलेन्सराक लागून आवाज प्रदूषण जाताले तशेंच आशिकुशीकच्या लोकांक हाचो त्रास जातालो. हाचेर बंदी आसून लेगीत तरणाटे भुरगे अशे तरेचे सायलेन्सर बसयतात. बुधवारा पुलिसांनी नदर दवरून व्हड आवाजाचे सायलेन्सर आशिल्ले सायलेन्सर जप्त केले. मुंबईत फुडले कांय दीस गरमेचे ल्हार जाणवतले अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. तापमान 35 अंश सेल्सियस जाल्यार ठाणेत 27 अंश सेल्सियस आसतलें. देखून थळाव्या लोकांनी ओगीच भायर सरचें न्हय. भरपूर प्रमाणात उदक पिवचें आनी कॉटनचे कपडे घालचे अशी सुचोवणी हवामान खात्यान दिल्या.
बुधवारा तेलंगणा हैदराबादात अवकाळी पावसान हजेरी लायली. वचकीत पावसान हजेरी लायिल्ल्यान वाहन चालकांची गैरसोय जाली. तशेंच रस्त्यार चलत वचप्यांक आलाशिरो घेवपाक मेळना. मजगतीं गरमेन बेजारिल्ल्यान लोकांक जिवाक मातशी थाकाय मेळ्ळी. हवामान खात्यान दिल्लीत फुडले 3 दीस म्हळ्यार 26, 27 आनी 29 तारखेर पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडटलो तेन्ना नुस्तेकारांनी नुस्तेमारी करपाक वचचें न्हय अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. मजगतीं ह्या दिसांनी खंय सकाळच्या वेळार वातावरण थंड आसतलें, पूण फुडले कांय दीस हवामानात बदल जावं येता. चड प्रमाणात सॉफ्ट ड्रिंक वा ज्यूस पियेल्यार ताचो भलायकेचेर वायट परिणाम जावपाक शकता. तरणाट्या भुरग्यांनी चड थंड पियेत रावल्यार काळजाचें दुयेंस तशेंच डायबिटीस लेगीत जावपाक शकता. सॉफ्ट ड्रिंकांत भरपूर प्रमाणात साखर आसता, ती जिवाक माल. चड वजन आशिल्ल्या भुरग्यांक दिसपट्टे सॉफ्ट ड्रिंक पियेल्यार हार्ट अटॅक लेगीत येवपाक शकता. हालीसराक सॉफ्ट ड्रिंक हो एक तरणाट्यां खातीर म्हत्वाचो भाग जावन रावला. गरमी जाली वा ताण लागली काय रोखडेच सॉफ्ट ड्रिंक पिवपाक वतात, पूण त्याच्या बदलाक लिंबू सरबत पिवप तरी बरें अशें दोतोर सांगतात. सध्या राज्यात हार्ट अटॅकान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. कांयच हालचाल करनासतना बसून रावप हे एक मुखेल कारण थारूं येता. भलायकी बरी उरपा खातीर दिसाक एक फावट तरी व्यायाम गरजेचो आसा. तशेंच खावपा पिवपाचेर भर दिवन आपलो जीव घटमूट दवरप म्हत्वाचें. कांयच हालचाल नासतना बसून रावल्यार जिवाक धोक्याचें थारूं येता. दिसपट्टे पेन किलर घेत रावल्यार किडनीचेर वायट परिणाम जावपाक शकता अशें दोतोराचे सोदा प्रमाण उक्ताडार आयला. केन्नाय कसलेय बारीक दुयेंस जालें जाल्यार आमी पेन किलर घेवन दूख तात्पुरती कमी करतात. हाका लागून किडनी फेल जावपाची शक्यताय आसा. हालीसराक पळयलें जाल्यार चलयां पिरियड्सा वेळार लेगीत पेन किलर घेतात, पूण हें खंय तरी टाळून ताच्या बदला कितेंय तरी घरगुती उपाय करचो आनी दूख कमी करची असो सल्लो दोतोरांनी दिला.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.